गोंयांत आपान इलेक्शन स्ट्रॅटेजी आखपाक सुरवात केली. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गोंयचो आपाचो प्रचार प्रमुख म्हूण एल्वीस गोम्साची नेमणूक जाता. रिटायर्ड जाल्लो गोवा सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसर एल्वीस गोम्स आपाचो कुंकळ्ळेचो उमेदवार. इतले मजगतीं मडगांव वॉर्ड 21 बाय इलेक्शनाक आपान तिसऱ्या अपक्ष उमेदवाराक तेंको दिला. दोतोर ऑस्कर रिबेलो प्रत्यक्ष इलेक्शनांतल्यान फाटीं सरल्या उपरांत आपाची पालखी एल्विसाच्या खांद्यार. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एल्वीस गोम्स आपाचो प्रचार प्रमुख जावपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा ही घोशणा जावं येता. एल्विसान सरकारी जॉब सोडून आपाची तोपी घातल्या. एल्वीस आपाचो कुंकळ्ळेचो उमेदवार. ताचो प्रशासनांतलो अणभव आनी फुटबॉल क्लबां वरवीं एल्विसाचो लोकां कडेन संपर्क बऱ्याक पडटलो म्हूण आपाचें गणीत. इतले मजगतीं मडगांवच्या आपान वार्ड नंबर 21 पोटवेंचणुकेक तिसऱ्या अपक्ष उमेदवाराक तेंको दिला. बीजेपी काँग्रेस सोडून खंयच्याय अपक्षाक वेंचून दियात म्हूण आपाचो उलो. आता मेन इश्यू म्हणल्यार कितें आसा, गार्बेज सोंसडो वाडत चल्ला तो, आनी म्हाका दिसता थोड्या वर्सांनी एशियांतलो सगळ्यांत बिगस्ट डंप जावपाचो आसा. आमचो MLA मडगांवचो चीफ मिनिस्टर सुद्दां जालो, पूण ताणें गार्बेजीचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक कांयच केल्लें ना. हॉटेलवालो चड गार्बेज प्रोड्यूस करता, तर ताका टॅक्स चड आसपा जाय न्ही. प्लस जायतीं घरां आसा अनरेजिस्टर्ड मडगांवा भितर, जी म्युनिसिपालिटीच्या लिस्टानूच येना, सो तांकां गार्बेज टॅक्स लागना. सो गार्बेजीचो जितलो खर्च आसा तो रेजिस्टर्ड जितले युजर आसा तांचे भितर डिवायड जाता. सो हे इनजस्टीस. पळय सुणी, आमच्या गोंयांत सुणी खूब वाडल्यान, मडगांवां तरी भरपूर सुणी मडगांव फातोड्डा, पूण म्युनिसिपालिटीन ताचेर कांयच करूं ना. आतां तेन्ना आमच्या MLAन थंय प्रॉमीस केल्लें की 1000 सुण्यांक दवरपा खातीर आमी जागो करतले, जंय तांचो हें जातलें, ट्रिटमेंट जातलो. आनी तो म्हणल्यार एनिमल हजबंड्रीचे सोंसड्याक तेकून जी प्रॉपर्टी आसा त्या हातून भितर. आतां कितलींशीं वर्सां जावन गेलीं ताणें प्रॉमीस करून, तेंय अजून जावना. आनी ही सुवेज इतली आसा की प्रत्येक खळये कडेन तुमी तर उबे रावले, मातसो 1 मिनीट उबे रावन ते पळोवपा जाय, ते वास येवपा लागतलो सुवेजीचो. सो हें लोकांनी समजुपाय. आमी लोकां कडेन मागतात की आतां वॉर्ड 21 बाय इलेक्शन आसा, की तांणी एक नॉन BJP नॉन काँग्रेस सपोर्टेड कॅन्डिडेट, एक इंडिव्हिज्युअल कोण इंडिपेंडंट आसा जाल्यार ताका तेंको दिवचो आनी लोकांचो आवाज ह्या म्युनिसिपालिटीन हाडपाचो. मेन कारण आसा म्हणल्यार आज तुमी जाणा मडगांवां म्युनिसिपालिटीचें आतां बाय इलेक्शन आसा, आनी हांगा तुमी जाणा 2 गट जाल्ले आहा, BJPचे आनी काँग्रेसीचे बॅक्ट आसात. कोणी आसूं, हय, कोणी थर्ड आसूं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट न्ही, कोणी जो थर्ड कॅन्डिडेट आसा जो BJPच्या आनी काँग्रेसीच्या ऑपोजीट आसा, तर ताका करून हाडचो. कित्याक हांगा कावन्सील म्हणटा ते एक आवाज जाय लोकांचो, तो लोकांचो आवाज म्युनिसिपालिटी पर्यंत पावूना, कित्याक नाल्यार असलें जावंक शकना न्ही. हय, तिनूच आसा. सो इट इज द थर्ड वन ऑप्शनल. हय ना, आमी नांव तशें घालूंक म्हणल्यार आमी कोणीय आसपाक शकता आशिल्लो न्ही तो 3 या, बट आनी मागीर सुद्दां कोण आनी कोणूय थर्ड कॅन्डिडेट आसा जो नॉन BJP नॉन काँग्रेस, सो ताका हें सपोर्ट करपाचो आमचो मुद्दो आशिल्लो. डिसिजन आशिल्लें की आमी फक्त विधानसभा लडटले, म्युनिसिपालिटीच्या हातून भितर सरूं ना. सो ते नेक्स्ट स्टेप आसतलें आमचें आफ्टर विधानसभा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टुरिस्ट सीझन सुरू जालो काय दर्यादेग वाठारांनी बारीक मोठ्यो क्रायम वाडटात. कळंगूट कांदोळे वाठारांतल्या लोकांची हे विशीं खबरदारी घेवंक म्हूण कळंगूट पोलीस स्टेशनार मिटींग जाली. मिटींगेक आमदार मायकल लोबोय आशिल्लो. लोकांनी क्रायम कंट्रोल करपाक पोलिसांक कांय उपायय सुचयल्यात. आमदार मायकल म्हणटा कळंगूटेक डिटेन्शन सेंटर खंय जायच. पॉइंट ऑफ कन्सर्न डेली चोऱ्यो जाता, लोक बोव मारता, रोडटा बायलो. आमी सांगला म्हणून 10 जाणांक रावंड ऑफ केले 2 वीक बॅक. तुमच्या पुलीस जाणा ते कॉल मी ऑल्सो रावंड ऑफ केले आनी तांकां रोखडे सोडले. हांव कितें केलें मागीर तांकां, आनी ते आर पीपल ते आतां आनीक नेट चोडला तांकां. रस्त्यार गाडयो जाता आनी दादागिरी सारके तेजे गँगा आहा न्ही. आनी तुमच्या पुलीस जाणा कोण ते हॅड ब्रॉट देम हियर. ते सोडले तांकां. दुसरे दीस हांव घरांत भायर सरतना एकलो पुलीस एकलो दाग वयलो आनी बायल येयली, बोव मारता, रोडाक लागली. He was a PI from Delhi. PI. आपणाची म्हणाले स्कूटर तीन चललेली, माझे पर्स आनी सगळें. आय एम नॉट बॉदर्ड म्हणून आपणाची आयडेंटिटी काडटा. तेका सांगलें पुलीस स्टेशनार वच, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कॅन गिव यू विदिन 1 hour. लायक दे डू इन ट्रेन. पिक पॉकेट केले म्हणून रोखडे हाडटात. बिकॉज ते न्हू 10 जाणांक कानान धरून हाडल्यार मेवतलें कार्ड. कित्याक मेवचें ना? मेवतलें.
either Kalaguda or Kandalim, one home we will have to build for this whoever are there, that कोणूच ना आनी मागीर आमी म्हणटा पुलिशीक खंय व्हरया हेका, कोण येवन एक जाणटो मनीस येवन बसता कलंगूट आनी बॅगींग करता तो म्हणटा आपल्याक कोण ना. सो सम rehabilitation or something has to be done. We'll have to set up a home, give it to an NGO where the children also can be taken care of. So all कितें आमकां करचें पडटलें, and we will have to ask government to certify it. I think we need to do something about it. They cannot be jailed, they have to go in the detention center. Government has to put up a detention center. Neighborhood watch, which is a concept recently started, and they based on whatever the happenings in the jurisdiction of Kalaguda police station, तेंचे सजेशन्स आयकून घेतल्या आणि तेजेर अकॉर्डिंगली आतां एक्ट करता. आतां फाल्यां पासून जेन्ना स्टार्ट करपाच्या स्क्वॉड्स जातले, which will be around the clock and with the assistance of the locals. give a break.